कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। देवाचो प्रसाद घेवन देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले खापरेश्वराची मुर्ती, सांगता पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे। मुखेलमंत्री म्हणटा लोकांक जाय थंय बांदून दितलो देवूळ। सुलेमानाचे नाटक पुलिसांक पडटा म्हारग। पुलिसांचे गाडयेंतल्यान देंवतकीर सुलेमानान पत्रकारांकडेन उडयलो पेपरांचो बंच, परतून केले आरोप। चोरयेच्या घडणुकांनी वाड, पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून दिवचलच्या दुकानदाराक घातली तोपी, सरपळी वेली फारोवन दोग चोरां आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ। राज्य तापता, फुडले 3 दीस आसतले खर वत, गरमी वाडपाची शक्यताय, लोकांनी घेवची जतनाय, हवामान खात्याचो इशारो। गोंयांत खासा बायलांच्या सुरक्षे खातीर आशिल्ले पिंक फोर्स वाडोवचे, बायलां सामाजीक वावुरप्यांची मागणी। फाटले 5 वर्सांत पिंक फोर्साक आयल्यात 13,000 परस चड कॉल्स। साजुजे दे आर्यल पंचायत वाठारांतले नेसाय गांवांत पयलीं सावनूच कोंकण रेल्वेचे स्टेशन आसा तयार। हेच इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडल्यान मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा 2 किलोमिटराचेर। आनी आतां खबरो विस्तारांत। जमीन हातासपाच्या प्रकरणात हात आशिल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीक बुधवारा कोर्टांत हाडिल्लो। पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देंवतकीर सुलेमानान पेपरांचो एक बंच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो। ह्या पेपरांत ताणें आपल्याक कोणे आनी कसलो फसयला तें बरयलां, पूण हें कितले खरें आनी कितले फट तें ताकाच खबर, कित्याक सुलेमान दर फावट एक रंग दाखयत आसा। पूण ह्या बोवळांत ताचे वांगडा आसपी पुलिसांक मात ताची ही प्रकरणां म्हारग पडपाक लागल्या। पळयात पुराय बातमी। सुलेमान दर खेपेक एक रंग दाखयत आसा। दर फावटी आपली स्टेटमेंटां बदलून ताणें राजकीय फुडाऱ्या सयत पुलिसांकूय फोंडान घाल्यात। हे करपा फाटलो ताचो उद्देश कितें तें कळपाक मार्ग ना। आयजूय कोर्टात हाडले उपरांत ताणें तशेंच केलें। पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देंवतकीर सुलेमानान पेपरांचो एक बंच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो। ह्या पेपरांत ताणें आपल्याक कोणे आनी कसलो फसयला तें बरयलां। हातूंत ताणें जायते आरोप केल्यात, पूण ते कितले खरे आनी कितले फट तें ताकाच खबर। ह्या प्रकरणात एका पुलिसाचे नोकरेर हावळ आयल्या। खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयच्या प्रकरणा उपरांत एका पुलिसाक उंचेल्या अधिकाऱ्याचो फोन आयलो। फोनार ह्या अधिकाऱ्यान त्या पुलिसाचो बरोच फोग काडलो। फाटलेय फावट सुलेमानाक कोर्टात हाडल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयल्ल्यान 2 पुलिसांक सस्पेंड केल्ले। ताका लागून आयजूय जे पुलीस सुलेमानाक घेवन आयिल्ले ते सस्पेंड जातले काय कितें असो प्रश्न उप्रासला। जो मुलजिम को पेश किया गया है उसके ऊपर बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं। वो एक बार कस्टडी से भी भागा हुआ है और एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे। इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज सिक्योरिटी की गई। कई बार ऐसे इनपुट्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसे करना पड़ता है। मैं बिल्कुल आपकी सही बात है, मीडिया को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, आपको सब अपना ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी। किसी भी तरीके से किसी को हार्म ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लंबा ट्रायल बचा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक मुलजिम है तो वो तो अभी कानून प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट देना है, दैट डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी गिवन टू कोर्ट, नहीं तो कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है, जितना मेरा समझ है। और अगर आपको दिया गया है वो डॉक्यूमेंट तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस को हैंडओवर कर दें, ताकि हम या तो कोर्ट में सबमिट कर दें या अपनी इन्वेस्टिगेशन। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर।
पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दोगां चोरांनी दिवचलच्या एका दुकानदाराची हातोहात भांगराची सरपळीच फारयली। हो प्रकार बुधवारा 11 वरांचेर छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाकडे घडलो। चोरांनी फारयल्ल्या सरपळीची किंमत सुमार 7 लाख आशिल्ल्याचे कळटा। ह्या प्रकाराक लागून दुकानदार सुरेश फळारी हाचेर कपलार हात मारपाची पाळी आयल्या। बुधवारा 11 वरांचेर दुकानदार सुरेश फळारी हे सायडीक गेल्ले तेन्ना मोटरसायकली वयल्यान दोग तरणाटे ताचे कडेन आयले। पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून तांच्यांनी फळारी हांच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी घेवन ती कागदान बांदून दिली। दुकानाचेर येवन कागदाची पुडी उगडटकीच तातूंत फातर आशिल्ल्याचे दिसून आयले। सुरेश फळारी हांणी हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। सरपळी मुजी घालून भोंवंक जायना पयशे घालो म्हाका तो आनी कितें म्हूण सांगू आतां साधारण सरपळी कितके हेजे आसले कितके अकरांक सुमार जातले पावणे 11 कितले ग्राम आसली आमची फुल 6 पावण आसली 4 लाखा वयर आसली 4 लाखा वयर कितले 7 लाख मध्ये तुका लॉकेट आहे एक पैसे तुम्ही फारायले ते तुमकांच कळोंक ना आणि कागद काढून दिले हांवें माझ्या फुड्यान ताणें कागदान घातली आनी ते कागद मेळ्ळे दिले तितले हे दिले ते दाना ह्या कागदात कितें आसा ह्या कागदान कितें आसा तुमकां कागद दिले भितर कितें आसले हे पळय हेतून हे म्हणजे तुमकां कागद दिले भितर कुणो मानावरेन 2 मिनटांनी पळयल्या मरे ते नारळ घाललो कितें घाला अशें जाला अरे तू खंय गेला रे आपण मुतक घाला मग ते खालच्यान कित्याक घाला रे तो ना मग ते 2 पुलीस मेळ्ळे आपल्याक आनी मला ते चेन सारकी ना ती चेन दाखय आपल्याक आतां लोक भोंवता पुलीस येतले आनी आमकां तापयता तुमी कांय चेकींग करिना तेन्ना मला तू हाडून दी ती म्हाज्या हातीन आपूण त्याने काडली आनी दिली कागदान गुपलाय बी आनी येतले हो येयला आनी हांगा येयला हांवें म्हणलें कागद उक्ते केला आनी दाखय पळय म्हाका पळयता जाल्यार 2 गुणे दिसले अरे म्हणलें हें कितें तुका फटयलो न्ही ते गेले म्हटलें आसतले आमकां खबर आहा हांगा ह्या कॅमेरा हांगा बी जाणा म्हणलें हांवें म्हणलें तर या पुलिस कसो दिवपाक प्रयत्न आतां गेला म्हणून आतां त्या फळाऱ्याक आपयला आनी तो घेवन गेला ताका पुलीस अशें कितें घडलें पयलीं ना हांवें अजून केन्ना जावं ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। 5, 6 आणि 7 मार्च अशा 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमेची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला। हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या। 5 ते 7 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय आसा। तशेंच 7 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37°C उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला। IMDन परतून एकदा 3 दिसांचो येल्लो अलर्ट जारी केला। 2 तारीख म्हटल्यार 2 मार्च पासून पयलीं सगळ्यात पयलीं येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आनी आतां हो येल्लो अलर्ट फुडें वाडोवन 7 तारखेपर्यंत हो येल्लो अलर्ट आसा। IMDन क्लियरली सांगला की उष्णता जी आसा ती वाडलेली आसा, तापमानान वाड जाल्लेली आसा। तेन्ना जे लोक कामाक वयता भायर भोंवता तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय। डिहायड्रेट जावपाक दिवपाक जायना बॉडी, जाता तितलें उदक पिवंक जाय आनी जर काम आसा जाल्यारूच भायर सरपाक जाय अशें IMDचे क्लियर इन्स्ट्रक्शन आसा। हवामान खात्यान जी आयज नोटीस काडल्या तितून 7 तारीख म्हटल्यार 7 मार्च पर्यंत येल्लो अलर्ट आसा तो गोंयभर जारी केल्लो आसा। खरें म्हटल्यार एप्रील आनी मे म्हयन्यान सगळ्यात चड गरमी आसता, पण ह्या वर्सा पळय जाल्यार मार्चानूच येल्लो अलर्ट दिवपाची पाळी येयलेली आसा IMDचेर। सो सगळ्यांनी हेची देख घेवची की फुडले 3 दीस जे आसा ते येल्लो अलर्ट IMDन जारी केल्लेले आसा। 7 मार्च पर्यंत हो येल्लो अलर्ट तसोच उरतलो। ही आसली अपडेट। अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। बायलांच्या सुरक्षे खातीरच्या पिंक फोर्साची तांक वाडोवची अशी मागणी आता बायला समाज वावुरपी करपाक लागल्या। पुराय राज्यात पिंक फोर्साच्यो फकत 10 गाडयो आसात। पळयात पुराय बातमी। राज्यांत बायलां आड गुन्यांवकारी घडणुकांनी अचकीत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा। हाची ताजी देख म्हळ्यार राजधानी पणजेत एकाच आठवड्यांत बायलां आड घडिल्ल्यो 2 दुर्दैवी घडणुको।
एका प्रकरणात बायलांनीच कागळ दाखल करून गैरवर्तन केल्ल्याक अटक जाली, तर दुसऱ्या प्रकरणात सरभोवतणच्या लोकांनी सादुरताय बाळगून मजत केल्ल्यान ती वाटावली। अशाच पद्धतीन जर एक घडणुको घडत रावल्यो तर गोंयांत बायलां कितली सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उपरासता। ते भायर अशा प्रकारच्या घडणुकांचेर आळो हाडपा खातीर सरकारान पिंक फोर्स तैनात केल्या। हे पिंक फोर्साची कितें स्थिती आसा ती पळोवया। गोंयांत एकूण 31 पुलीस स्टेशनात आसात अस्तित्वात। उत्तर गोंयांत 13 तर दक्षिण गोंयांत 18 आणि 7 कोस्टल सिक्युरिटी पुलीस स्टेशनां आसात। गोंयांत पिंक फोर्साच्यो फक्त 10 गाडयो। ह्या 10 गाडयांचेर 80 बायलां पुलीस करतात 3 शिफ्टींनी काम। पणजे, म्हापसा, पेडण्यां, दिवचल, फोंड्यां, केपें, मडगांव, वास्को, काणकोण आणि पर्वरे शारांत आसा दरेकी एक पिंक फोर्स गाडी। दोन 2021 राज्यांत सुरू जाल्ले पिंक फोर्सान आतां मेरेन 13,796 कॉल्स हाताळ्ळे। हे बायलांचे सुरक्षे खातीरचे पिंक फोर्साची ताक आनीक वाडोवची म्हणून बायला समाज वावुरप्यांनी मागणी केल्या। म्हजें नांव केतकी, हांव एक सायकॉलॉजिस्ट आसा आनी महिला आयोगाचे सदस्य आसा। जेन्ना वुमेन सेफ्टीचो प्रश्न येता, आयज आमकां एक प्रश्न पडटा की आर रियली वुमेन सेफ इन गोवा। सो आमी फर्स्ट आय वूड से पयली बायल मनीस म्हणून आमी ही काळजी घेवपाक जाय की आमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक शिकपाक जाय। दुसरी गजाल आमी आमकां वल्नरेबल करपाक जायना आनी तिसरी गजाल आमकां आमचे कायदे खबर आसपाक जाय। सो हो आयलो दृश्टिकोन एक बायल मनीस म्हणून। दुसरी गजाल समाज म्हणून आमी प्रत्येक बायलेचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना आमी पयशिल्ल्यान पळयतात आनी आमी ताचेर कांय एक्शन घेना किंवा आमी सपोर्ट रायट वेन करना। आनी महिला आयोगान सुद्दां आमी अशें खुबदां पळयतात की खुबदे फॅमिली मेंबर्स सुद्दां आनी शेजार पाजार घरातले किंवा समाज म्हणून आमी ताका वेगळ्याच दृश्टिकोनान पळयता आनी जी सपोर्ट सिस्टम जाय तशा प्रमाणे आमी तांकां सपोर्ट करना। तिसरी गजाल एट गव्हर्मेंट लेवल ऑफकोर्स कांय सर्विसीस वाडोवपाक जाय। पिंक फोर्स आयज आसाच, पिंक फोर्स खूब वर्सां जालीं काम करता, बट आमकां ताजें आनी एक्सटेंशन जाय आनी वाडोवपाक जाय बिकॉज ज्यो गाडयो करंटली अवेलेबल आसा आनी जी मॅन फोर्स पिंक फोर्साक अवेलेबल आसा ती खंय तरी आनी मातशी एक्सटेंड करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। आनी ओवरऑल आमी सेक्युरिटी आनी सेफ्टी गोंयांत बायलां बाबतींत खूब वाडोवपाक जाय, नाजाल्यार जें चलना तें खूब प्रमाणान वाडत वतलें आनी ताका मागीर मर्यादा उरची ना। सो आय थिंक एज अ युनायटेड वी शूड स्टँड आनी वी शूड टेक अ कॉग्निझन्स ऑफ इट की आमी आयज बायलां जेन्ना घरांतल्यान कामांतल्यान भायर सरता, कामाचेर वता किंवा आनी खंय वता जाल्यार आमकां सेफ आनी प्रोटेक्टेड फील जावपाक जाय। म्हजें नांव शलाका माडगूळकर। आमचें गोंय राज्य महिला खातीर सुरक्षीत आसा काय ना हेचो प्रश्न निर्माण जाता। आमच्या गोंयांत महिलाची सुरक्षाची चिंता ही हळू वाडत गेल्ल्या कारणान आमचे गोंय सरकारान पिंक फोर्स हे एक विशेष पोलीस दलाची निर्माण केली। तर हे पिंक फोर्स आमकां 24 तास सगळे आमची सुरक्षे खातीर तयार आसता। आमी सगळ्यांनी जर एकत्र येवन महिला सुरक्षेचे खातीर जागृताय निर्माण केली जाल्यार आमची महिला सुरक्षीत आसतलीच। तर आमी पिंक फोर्स हाका सदांच सपोर्ट करपाक जाय, जाल्यारूच आमची महिला सुरक्षीत उरतली। विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुखेलमंत्र्यान नेवऱ्या, सारजोरा आणि मया हे 3 कोकण रेल्वेच्या नव्या स्टेशनांची घोषणा केली। मात साजुजे ते आर्यल पंचायत वाठारांतले नेसाय गांवांत पयलीं सावनूच रेल्वे स्टेशनाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें आसा। हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारजोरा गांवा पासत आणि मडगांव रेल्वे स्टेशना पासत फक्त 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। दुसरे वटेन थळावो आमदार क्रूज सिल्वाची आनी खंयच रेल्वे स्टेशन नाका, मडगांव आसा तितले पुरो अशी भूमिका। हे नेसाय गावात उबे आशिल्ले कोकण रेल्वेच्या स्टेशनाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर। हांगा रेल्वेचो ट्रॅकूय घाल्लो आसा। एके वटेन सरकारान 3 नवे रेल्वे स्टेशनांची घोषणा केल्ली आसतना तातूंत हे नेसायच्या स्टेशनाचो उल्लेख ना। सरकारान घोषणा केल्या तातूंत हे नेसाय सावन लागींचेच सारजोरा रेल्वे स्टेशनाचो आस्पाव आसा। हे नेसायचे रेल्वे स्टेशन जे सामके तयार आसा ते सारजोरा आनी मडगांव रेल्वे स्टेशना कडल्यान फकत 2 किलोमिटरांचेर आसा। थळावो आमदार क्रूज सिल्वाची
खंयच आनीक रेल्वे स्टेशन नाका, मडगांव आसा तितले पुरो म्हूण भुमिका. फाटीं सीएमांनी अनावन्स केल्लें 3 रेल्वे स्टेशन आतां एडिशनल. सो एक एडिशनल येता तें आमच्या सांजे देआ रेला म्हणून. सांजे देराक कांय वर्सां फाटीं थिंगा येता म्हणटा लोकांनी ओपोज केलें आनी तें बंद उरलें. एक्चुअली तांणी स्ट्रक्चर तें पयलीं बांदलो आहा थिंगा रेल्वे मास्टरूय थिंगा ताकाय रूम आहा. सो आतां तेजी डिटेल्स कोणा कडेन नाय. डिटेल खंय येता कितें तें आतां न्यू प्रपोजलाची डिटेल अजून दिली ना तेमी. सो लेटर केला आतां आमचे सांजे दे आर एल पंचायतांनी ती ओपोज केलां, ग्रामसभा रेजोल्युशन घेतलां. तेजे भाशेन आमचे सालजारा आतां कन्फ्युजनूय जालें, सालजारा येता काय हिंगा येता. सो सालजारा लोकांनी पयलें तें ऑब्जेक्शन थिंगा ओपोज केल्लें आहा. कित्याक एक रेल्वे स्टेशन आहा तें मारगांव आहा तें 2 किलोमिटर पासून पयस ना, तें डिस्टन्स ना. सो एडिशनल हिंगा रेल्वे स्टेशन नाका. कित्याक आमी सदां म्हणटा आमचे सांजे दे आर एल कसले आनी फेसिलिटीज नाय. सगळे पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आहाय तें पयलीं थिंगा सारकें कराय. आनी के रेल्वे स्टेशन येयलें जाल्यार थिंगा आनी के पोल्युशन वाडपाक शकता आनी थिंगा मायग्रंट्स आनी वाडपाक शकता. ऑलरेडी थिंगा हब जाल्लो आहा मायग्रंटांचे, स्क्रॅप यार्डांचे. सो आनी ह्यो बिजनस आनी वाडत इतले इलिगल कितें थिंगा बिजनस स्क्रॅप यार्ड्सां कितें चलता, लेबर येतले आनी थिंगा रावतले कोणाक कांयच कळपाना. सो लोकांनी हे भिरांतेन तें बंद नाका म्हूण ओपोज केल्लें. नेसाय रेल्वे स्टेशनाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अस्तित्वात असताना दुसरे आनीक रेल्वे स्टेशन कित्याक? हांगा स्टेशन मास्टर रूम, रिले रूम, IPC रूम, बॅटरी रूम, इलेक्ट्रिकल रूम, OFC रूम आनी DG रूमूय आसात. एक स्पेशल ट्रॅकूय आसा. हेच स्टेशन वापरात हाडचे अशें थळावो फ्रेडी त्रावासो उलयलो. उण्या 12 वर्सां मायज जावन गेली हिंगा आहा. आनी आख्खें तुवें चोयलां आतां थिंगा जनरेटर आहा, रुमाचें नांव घायलो आहा, केसो रूम कितें तें सगळें घायलो म्हणल्यार ऑलरेडी रेडी आहा. तोंड कातोलें निवड केलें जाल्यार तुमगे जालें अशें. ट्रॅक बी आसा हय, ऑलरेडी ट्रॅक आहा, प्लॅटफॉर्म आहा, सगळें आहा. पूण लोकांक फटयता कितें रे? मुगे इतलेंच सरकार तर लोकां बरोबर आहा. सरकारान दाखोवन तेचो हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करचो. आतां उबो आहा तो दिगरपाली बोर्डा म्हज्या फाटल्यान अख्खो स्ट्रक्चर उबो आहा आनी म्हज्या पयलीं तुवें आख्खें कार्डां कॅप्चर केलां. थिंगा सगळ्या नांवां बोर्ड मारलो आहा हें तुवें म्हाका सांगिलां आनी आख्खो इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगा रेडी आहा. आतां सरकार आमकां फटोवपाक सोदीत काय? सालजारा नांव घेता, सांजेऱ्याला नांव घेता आनी म्हजें नांव घेता. हिंग ऑलरेडी आहा, हें कितें कोतलो? आतां हिंग तर इन्फ्रास्ट्रक्चर चोयलो ऑलरेडी सगळें रेडी आहा. हिंगा लायटी हे पासून सगळें रेडी आहा. सरकारान क्लियर कट सांगोचें गांवचे गोंयचे जनतेक करूं सोदीत कितें तें. कोंकण रेल्वे हिंगसून 2 किलोमिटर पासून ना उणी हा रेल्वे ट्रॅकान चलोन गेलो जाल्यार रेल्वे स्टेशन मारगांव रेल्वे स्टेशन आहा. हिंग हितू बोगले कितें कारण? आतां तुवें हांव येता तेदोना तुवें चोयलीं हिंगा तूं कोल हिंग व्हडो आहा तो कोलाचो तुवें शुटींग काडा. हे सायडीनी कोडसो वचों लागलो जाल्यार सगळी रेल्वे ट्रॅकां जी कितें जाता ती कोडशे लोकांक कळो आहा, सगळ्यांक कळो आहा. ना जाल्यार हांव तर फट सांगता कोणूय तुगे ऑफिसरा धाड हिंग कोडसो आहा तो दाखयता. आख्खो कोडसो पडलो आहा रेल्वे ट्रॅकाचेर. हांव जेन्ना गेटीक वचून हिंग चलोन येता तेदोना चोयलें जाल्यार ही ट्रॅक जी पड जाता न्हू हें कोडशाकू लागून. गोमंतक TV खातीर नेसायच्यान भीमा पाटील. देवाचो प्रसाद घेवन श्री देव खापरेश्वराची मूर्ती देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले अशें आश्वासन पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. पर्वरेचे लोक सुकूर पंचायत मंडळ आनी मंत्री रोहन खंवटे देव खापरेश्वराच्या मुर्तेचे गाराणें घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले. पळयात पुराय बातमी. खापरेश्वराचे देवूळ बांदून दिता हे आपणे तांकां पयलीं सांगिल्ले. आतांय लोकांक जाय थंय देवूळ बांदून दिवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. पर्वरेचे लोक सुकूर पंचायत मंडळ आनी मंत्री रोहन खंवटेन देव खापरेश्वराच्या देवळा संबंधी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची आल्तीन भेट घेतली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. दुसरे वटेन देव खापरेश्वराची मूर्ती देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगता. खापरेश्वर देवस्थानाच्या समिती सगळे लोक जे असले पळय आमचे मिनिस्टर रोहन खंवटेच्या बरोबर आयिल्लो तांच्यांनी जो डिमांड दवरला तांकांच विचारा. तो डिमांड सरकारान फुलफील करपाचो ठरयला. पयलीं सरकार तयार आसले. पयलींचे जे कोण उलयताले पळय न्ही थंयतले की देवूळ बांद पयलीं तेंच्यांनी कन्सेंट जर पयलीं सुद्दां आमी तांकां देवूळ बांदून दितात म्हटलें मागीर शिफ्ट करुया म्हटलें. वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें. पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितलें तें सांगता थंयसर. खंयच्या जाग्यार हाडप ते शीम म्हणजे कितें? शीम इज बॉर्डर, शीम इज नॉट डेट लोकेशन. सो ताजे शिमे भितर हाडप हें 100% करून घेवपूच जाय. आनी ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या जागे पळयल्या
तातूंतल्या भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव कितें सांगतलो प्रसादाचेर त्या प्रमाणे आमचे भावीक सांगतले, भावीक ग्रामस्थ सांगता त्या प्रमाणे आमी करून दितले. सांगपाचो उद्देश व्हेरी सिंपल. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितलें जे उतर हांवें मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड. देवाक समज सांगलें आपली नवी मुर्ती जाय, ती कशी मुर्ती जाय ते सांगता त्या प्रमाणे ती मुर्ती करून दितले. वी वील एन्श्युअर दॅट इट इज डन. परत बॉटम लायन दिता विदाउट पॉलिटिक्स. सुकूर पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी आयजूच हे इनिशिएटीव घेवन आयजूच आमकां अपॉइंटमेंट घेवन आमी आयज तें एप्लिकेशन फायल केलां. म्हणल्यार CM सराक दिला. सो सरान आतां सांगलां की आपूण इनिशिएटीव घेवन कितें तें करता, की तुमची भावना आपूण दुखोवचो ना, सगळें कितें आहा तें सारकें जातलें कितें. सो आनी थंयसर बऱ्या भाशेन बांदूनय दिता म्हणून सांगलेलें. फॉर देव खापरेश्वराचे देऊळ हालयतना लोक आणि पुलिसांमदीं जाल्ल्या शाब्दीक झुजा विरोधात लोकांचेर जाल्ल्या कागाळीची कारवाय न करपाची मागणी मंत्री रोहनान मुखेलमंत्र्याकडे केल्ल्याचे सांगले. त्या दिसा जे जाला पुलीस लॉ अँड ऑर्डराक राविल्ले. पुलिसान आपलें काम केलां जें काम करपाक जाय आशिल्लें. हिटेड आर्ग्युमेंट दोनी सायडीक जेन्ना जाल्या सुरवात खंयच्यान जाल्या कितें जाल्यार तें बंद करया. पूण आज PWDन जी कंप्लेन मारली ह्या एक्टिविस्टांनी, अजून नांवां घेवना तांची, they have not been named, but the complaint is there and they have been asked, police has been asked to investigate and name them. I have requested Chief Minister to keep it here where it is. आणि त्या फुडें वचनाका आसा थंयच आसुनी की त्या दिसा जे जालें आउट ऑफ प्रोपोर्शन वॉज बिकॉज दे वर मिसलेड. सद्याक देव खापरेश्वराची मूर्ती गिरी एका कंटेनरात दवरल्या. पुलीस दर दिसा ह्या मूर्तीची पूजा करतात. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हरमल गिरकरवाडा दर्यादेग वाठारात आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली. बेकायदेशीररित्या उबारिल्ल्या ह्या बांदकामाचेर 2 दिसांनी वट्ट 9 बांदकामाचेर कारवाय केल्या. पेडणे मामलेदार पेडणे गट विकास कार्यालया वरवीं ही बांदकामां मातये भरवण केली. हरमल दर्यादेग वाठारात CRZ नेम मोडून व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करपाचे संकेत मेळ्ळ्या उपरांत पेडणे मामलेदार पेडणे गट विकास कार्यालया वरवीं बांदकामां मोडपाक सुरवात केली. हरमल गिरकरवाडा दर्यादेग वाठारात बेकायदेशीर उबारिल्ल्या बांदकामाचेर ह्या 2 दिसांनी वट्ट 9 बांदकामाचेर कारवाय केल्या. ह्या बांदकामाक थळाव्या पंचायतीचो वा CRZ विभागाचो परवानो नासतना बांदकामां करतात हाचेर सरकाराचे तशेंच थळाव्या पंचायतीची आडनजर जातनाचे हे स्पश्ट दिसून आयला. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बाणावले पंचायत मंडळान आणि भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा खारेबांद मार्काडो मोला लागसर आशिल्ल्या साकवाची पळोवणी केली. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना हो साको बांदपाक सुरवात केला असो आरोप बाणावले पंचायतीचे पंच झेवियर फर्नांडीस हाणें केलो. तशेंच ह्या वाठारात जावपी उदरगतीच्या कामाक आमचो विरोध ना, मात खंयच्याय प्रकल्पाक सुरवात करच्या पयलीं संबंधीत खात्यान पंचायतीक कळीत करचें अशें पंच झेवियर हांचें म्हणणें. आज इन्स्पेक्शन आसलो आमगे कालवट लागलो तो कालवटीक बांदलो आसा वयर दिसती पडटा तेजी हायट वयर आहा. सो आमी ताका हें मागलो ताका प्लॅन मागलेलो. सो एज डिजायन केलो तो आमकां प्लॅन दिच म्हणून. सो आज तेमी तो प्लॅन हाडला, आजी हाडला. सो 2 दिसान तेमी आमकां प्लॅन दित म्हणा. सो आमी कितें सांगिल्लें अनलेस एंड अंटील तुमी प्लॅन सबमीट केलो बगो हिंगा काम करपा जायना. कित्याक हे सगळें पार्ट अशें गो पंचायत अशें करून उजाक उदय भायर उडयताय म्हणजे पंचायतीच्यान कांय करूं जायना अशें करून. लास्ट टायम तेमी वेस्टर्न बायपास केलो, पंचायता सही केली ना. कित्याक ग्रावंड रियलिटी फकत हे गांवचो मनीस जाण जावपाक शकता, भायल मनीस जावपाक शकना. सो आमगे पंचायतागे सही घेवपाची पडली आनी हेन्स फोर्थ गव्हर्मेंट कितेंय जर डेव्हलपमेंट करता आमकां ऑब्जेक्शन ना करपाक, पण गांवची पंचायताची सही घेवपाक गरज. कित्याक लोक अटॅक येवन पंचायती पयली करता. कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा लोकांक लागून. कोणूय कितेंय कोण वयताय हें जावपा जायना. अजून तेणें डिजायनू दिलो ना आमकां. आमी मागवता आमगे कितले लेटर केले पयर हांवें आतां तेम क्लोजरा मागलो रोड. आमी कलेक्टराकूय आमी लेटर केले आमने सामने प्लॅन सबमीट करून हांचे मदें रिजॉल्व जालो बगो आतां लावपा जायना. एक्चुली खरें दूख जाता कित्याक ही एक इलेक्टेड बॉडी हे लोकल गव्हर्नमेंट आनी अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गांवां कितेंय प्लॅनिंग जाता तें पंचायताक दाखोय नासतना हें करपा जायना. आनी तेणें सांगिल्लें ते भाशेन कित्याक जेन्ना गांवांत रॉंग प्लॅनिंग जाता कितें रॉंग जाता ती एक ऑथॉरिटी जेंकां आमी आमगेले ग्रिव्हन्सीस सांगताय
सो गव्हर्मेंटान एश कोन करपा जायना, तें काडकां दोन तेंक एक्सक्लूड कोन्न हे भाशेन कितें प्लॅनिंग करपा जायना आमगेल्या गांवांत। आतां हिंगा जो हो कालवट बांदिला तेजेर आमगेलें ऑब्जेक्शन आहलें, कित्याक ती हायट दिल्या तेणी एक्झिस्टींग रोड आहा तेज्याहून एकदम चड दिले, 1 मिटरा वयर दिलो आहा। सो आमगे डिमांड आहा की तो सारको लेवलाचेर करचो, ना जाल्यार थिंगा एक्सिडेंट जातले। आतां तेमी ही डिझायन करता आसतना पंचायताक घेवपा जाय, जावं आमगेले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आहा ते एक्सपर्ट आसता हे रोड डिझायनिंगाक। सो आज हिंचाल जाल्यार तेंकोडे कळटा की तेमी कोणाकूय कॉन्फिडन्साक येयलो नाही। दिकरपाले सेंट जुजे वाज पुतळ्याच्या मोडतोड प्रकरणा उपरांत आता अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला। सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटांतल्यान एका अनवळख्यान हो पुतळो चोरून व्हेल्ल्याचें कळटा। हे प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला, देखून कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर कारवाय करपाची गरज आसा अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। सेम ते कालचे राती आमच्या दिगारपाले तळपा परिसर थिंगा आमचो पाद्री जुजे वाजाचो स्टॅच्यू आहलो थिंगा, सो थिंग तो डॅमेज केला, तेजे ते रावत आहलें तें वयल्लें। तेन्नाच तोच मनीस हिंगाय पावलो, रातचो 3 पावलो, हिंगा 3:10 पावलो आनी हिंगाच आमचो ऑलरेडी फेटिमा स्टॅच्यू आहलो तो आतां मिसींग आहा आनी तेजे ते रावत हाडले ते मोडलेले तेंगा पीसीस मेळ्ळे। सो आयज ते आमकां सीसीटीव्हीचेर तेजे मेळ्ळो आहा। सो पुलिसांक ते फुटेज दिल्ली आहा, सो तेजे इन्क्वायरी करपाक मागला, कित्याक अशें करून डिस्टर्ब जावपा शरीपणा स्टॅच्यू रिलिजियस स्ट्रक्चर्स कित्याक कोण आतले लोकांक टेन्शन येता। सो हेजे इन्क्वायरी जावपा जाय, जाता तितले पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय। जी आमची काल फिंगरप्रिंट्सूय काडून वयलो हांवें थिंगा, सो आयज फुटेज दिलो आहा, तेजेर स्टडी करून कोण तो मनीस तो भुरगो एकटो दिश्टी पडटा, सो तेका आयडेंटिफाय करचो आनी तेजेर एक्शन घेवचें। आमचे घरा कांय बांदलो आसा तेंच्यांनी, ते म्हाका भिरांत दिसता, ते फोडीत म्हणून 4-5 लाखां ते असं बांदलो आसा। ते मागीर आज रातीर मागीर तें बी केलें जाल्यार कोण आसा तू पुलिसांक मागता पेट्रोलिंग चौका। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।